धर्म खंयचोय आसूं, सगळ्याच धर्मांत पवित्र थळाक एक वेगळेंच म्हत्व आसता। सांखळी विठ्ठलापुरांत आषाढी एकादशीक हजारांनी भाविक देवाचें दर्शन घेता। हें गोंयचें मिनी पंढरपूर आनी ह्या पवित्र वाठारांत सोरो आनी हेर नाका जाल्ले गैरप्रकार घडटा ही हुस्को करपा सारकी गजाल आसा। थळावे लोक ही सुवात नितळ दवरपाचो आपली पोरी आनी पवित्र सांबाळपाचो यत्न करतात। मात कांय दृश्ट विचारांचे लोक ह्या पवित्र थळार येवन नाका जाल्ल्यो गजाली करता हे ह्या घडणुकींतल्यान दिसून येता। नमस्कार। महाराष्ट्रातले जसे पवित्र पंढरपूर आहा, श्री विठ्ठल रुक्माई देवस्थान जे पंढरपूरच्या तेच देवस्थान जाल्या उपरांत दुसरे जे हांगा गोंयान जे प्रति पंढरपूर म्हणटा ते सांखळेंतले विठ्ठलापूर देवस्थान। हांव सद्या आसा विठ्ठलापूर देवस्थानच्या सायडीक वाळवंटीले। 2 दिसां पयलीं हांगाच एक त्रिपुरारी पौर्णिमा प्रोग्राम आयोजीत केलो जो होडयेक लागून स्पर्धा आयोजीत आसता आनी ते हांगा बरे मोठ्या प्रमाणात चलता। पण आता हांगा आमी जेन्ना हांगासर पावले, जेन्ना हांगासर दिश्टीक पडले की काही गजाली आमी भोंवताले तेन्ना हांगासर श्री सांखळेश्वर देवस्थाना सायडीक शंकराचें देवूळ आहा, त्यात वयर विठ्ठल रुक्माई देवस्थान। म्हणजे एक प्रकारे पुराय एक धर्माक लागून पवित्र जागा आसा, लोकांक लागून पवित्र जागा आसा। एकदम जे कोण खाशेत लोक जे आहा ते देवाक सारखे जपून मानतात तसले ही जागा आसा। आनी हांव हांगा येवचें मेन कारण म्हणजे की जेन्ना हांव हांगा पावलो तेन्ना म्हाका दिश्टीक पडलें की हांगाचेर एक घुमटी आहा, देवाची घुमटी आहा, स्टेजच्या त्या सायडीक घुमटी आहा। आमी सदांच घुमटी सुद्दां मोठ्या प्रमाणात मानता, ही गजाल अशी सादी सुदी न्हू। पण जेन्ना हांगा घुमटे कडेन पावलो तेन्ना हांवें दिश्टीक पडलें की हांगा काणे पडला, तांतयां पडला, सोराची बाटल्यो पडला आनी एका हेतूसून पळयत जाल्यार वयर सुद्दां हांगा स्टेजीर सुद्दां काही प्रमाणात बाटली 2-3 पडलेल्यो दिसल्यो। म्हणजे हांगासर ज्यो गजाली दिसोंक जायना पवित्र जाग्यार समज जर अशें जर नासाडीचे जर गजाली जर दिसता जाल्यार खंय ना कितें दूख दिसता। म्हणून मुद्दाम हांव ह्यो व्हिडिओ करपाचो कारण अशें की दिसलें की जो कोण हांगासर येवन जे करता तेणे पवित्राय तरी जपोवंक जाय आसलें। एक फावट हांगातले लोक जे आहा ते खरेंच बऱ्या प्रमाणे ही जागा ती जपून दवरता, पण काही जे ज्या ह्या समाजाक ते वायट हे करता त्या लोकांच्या दुष्ट बुद्धीन जे हांगाचें कार्य जे केलां ताचेर खरेंच वायट दिसता। स्टुडंटा खातीर सुद्दां फुडें जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचें आरक्षण जाहीर जालें। 18 मतदारसंघांनी बायलां आरक्षण, 50तले 32 मतदारसंघात बायलां, ओबीसी, एससी, एसटीक आरक्षीत। उत्तर गोंयांतले हरमल, कोलवाळे, कळंगुट, रेज मंगोज, चिंबल, मये मतदारसंघात बायलां खातीर आरक्षीत। मोर्जी, सांताक्रूज आनी सांत लॉरन्स मतदारसंघात ओबीसी बायलां खातीर आरक्षण। तोरशें, अणजुणा, पाळी, होणा मतदारसंघात ओबीसी उमेदवार। ताळगांव एसटी जाल्यार केरी मतदारसंघ एससीक आरक्षीत। हेर 10 मतदारसंघांनी आरक्षण ना। दक्षिण गोंयांतले उसगांव, गांजे, वेली, प्रियोळ, बोरी, शिरोडा, बार्शें, कुठ्ठाळी मतदारसंघ बायलां खातीर आरक्षीत। नावेली, खोला मतदारसंघात ओबीसी बायलांक आरक्षण। कुर्टी, राय, गिरदोळे, सावर्डे मतदारसंघ एसटीक आरक्षीत जाल्यार रिवोणा मतदारसंघ एसटी बायलां खातीर आरक्षीत। दक्षिणेंतल्या 8 मतदारसंघात आरक्षण ना। मजगती उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत फाटल्या 2020चे वेंचणुकेक आरक्षण आशिल्ले मतदारसंघ पळोवया। उत्तर गोंयांतले तोरशें, शिवोली, हणजूण, ताळगांव, केरी मतदारसंघ बायलां खातीर आरक्षीत आशिल्ले। हळदोणा, पेरादी-फ्रांका आनी नगरगांव मतदारसंघ ओबीसी बायलां खातीर आरक्षीत दवरिल्ले। कळंगुटे, रेज मंगूस, खोर्ली, लाटंबरचे, कारापूर, सरवण मतदारसंघात ओबीसी उमेदवार आशिल्ले। पाळी एसटी जाल्यार एससीक उत्तर गोंयांत आरक्षण नाशिल्लें। हेर 9 मतदारसंघांनी आरक्षण नाशिल्लें। दक्षिण गोंयांतले गिरदोळे, धारबांदोडा, कुठ्ठाळी, साकवाळ मतदारसंघात बायलां खातीर आरक्षण आशिल्लें। कुर्टी, कोलवा मतदारसंघात ओबीसी बायलां खातीर आरक्षण दवरिल्लें। बेतकी, वेळी, बाणावले मतदारसंघात ओबीसी खातीर आरक्षीत आशिल्लो। शिरोडा आनी कुठ्ठाळे एसटी जाल्यार एससीक आरक्षण नाशिल्लें। हेर 9 मतदारसंघांनी आरक्षण नाशिल्लें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयांत जॉब स्कॅम मुखार आयल्या उपरांत विरोधकांनी विशय लावन धरिल्लो। मुख्यमंत्र्याचेरूय जायती टिका जाली, जायते एजंटांक कादय। आतां जॉब स्कॅमांतले मुखेल आरोपी पुजा नायकान प्रुडंटा कडेन एक्सक्लुझिव्ह खुलासो केला। जॉब स्कॅमांत एक IAS आनी एक PWDचो वेगळो अधिकारी डिलींग हँड। 2019 सावन दोगां कडेन 17 कोटीचो वेव्हार जाला। 600 जॉब एप्लिकेशनां, कॅश पयशे पावले असो दावो पुजा करता। म्हजें नांव पुजा नायक। आयज हांव हांगा बोडगिनी देवळान येयलां आनी कितें आसा पळय तें खरें खरें सांगता।
आतां 1 वर्स जालें हांव जॉब स्कॅमाच्या मॅटरान अरेस्ट जावन आनी हांवें कोणाक पयशे दिल्या पळय ते म्हाका फक्त आयज फाल्यां यो म्हणून डेटी दीत आसा आनी आजून कोणाचेच कॅश म्हाका मेळना. ओके, ह्या हितून म्हाका एक सांगा, तुमी आतां पर्यंत तुमी कशे कितके पयशे पावले आसतले तांकां? 17 CR प्लस पावल्ले आसा. ओके, तातूंत तुमच्या बरोबर आनी कोण आसताले दिवपाक? हय, आनी फाटल्या दिसांनी ती अरेस्टूय जाल्ली आसता. ओके, आतां ह्या गजालीक सारके 2019 एंडाक डिसेंबरांतल्यान ही केस स्टार्ट जाल्ले. ओके, ह्याच बरोबर आज तुमी जेन्ना ज्या मनशा कडेन तुमी गेल्ले, म्हणजे जो कोण पयशे तुमी दिताले तो कोण ते? एक आसा तो IAS ऑफिसर आनी दुसरे आसताले ते इंजिनियर PWD डिपार्टमेंट. ओके, ते आतां आसा गव्हर्मेंटान? हय आसा. आनी तांकां तुमी दोगूय आसा. परत तांकां वचून परत मेळटाले? हय, हांव तांकां रेगुलरली म्हणजे ते सांगता आपयता ते डिटीर वचून तेंचे कडेन फॉलोअप घेत आसता, पण आजून सुद्दां एकूय रुपया तेणी परत दिल्लो ना. आनी तुमी हितून एक आतां म्हाका एक सांगा की हितून कितें मिनिस्टर बी आहा कोण? हय, एक मिनिस्टर आसा, पण समज जर हिणी कॅश रिटर्न म्हाका मेळना तुमच्या कडल्यान जाल्यार हांव तेजेंय नांव एक्सपोज करतलें. म्हाका एक सांगा, खंयच्या पिरियड पर्यंत तुमच्या कडेन तेंच्यांनी पयशे घेतले? 2019 to 2021 एंड सुद्दां घेतले आनी तेन्ना न्ही 2000च्यो नोट्स रनींग आसल्यो आनी 500च्यो. सो ते आमकां स्पेसिफिकली फोर्स करताले की तुमी 2000च्यो आनी 500च्यो तश्योच नोटीन एमावंट हाडचो म्हणून. तुमकां जेन्ना ते त्या ऑफिसान व्हरताले तेन्ना तुमकां कशें दिसतालें, म्हणजे काम करतले ना करतले? हय, तेन्ना काम करतले तशें दिसतालें आनी खूब असो कॉन्फिडंटान सांगताले. इवन तिणें आमकां इतलें सुद्दां गॅरंटी दिल्ली कोणाक समज जर जॉब नाका इवन तांकां कॅन्सल करपाक जाल्यार विदीन 45 days आमकां पेमेंट रिटर्न दितले म्हणून. आतां पर्यंत तुमी कितके जॉब एप्लिकेशन हँडल केल्ले? आमी अरावंड 600 दिले हय, एप्लिकेशन. आनी तितून सक्सेसफूल जाल्ले? ना, एक सुद्दां ऑर्डर दिली. आनी कशा प्रकारे म्हणजे तुमकां इनवॉल्वमेंट दाखयला? आमकां ते सांगताले की अमक्या डिपार्टमेंटान जॉब आसा हो पोस्ट आसा, सो तो फील करपाचो आसा. सो तुमी आमकां एमावंट आसतालो तो एमावंट सांगताले ते, तो एमावंटानी एप्लिकेशन घेवन यो म्हणून सांगताले. तुमकां हितून फायदो कितें जातालो? आमकां कमिशन आसतालें. आतां पर्यंत जी तुमी कॅश जी पावयला पळय ते कशा पद्दतीन तुमी पावयताले तांकां, आनी खंयच्या जाग्यार पावयताली? एक पोरवरी एक ऑफिस आसलें तेंचें. सो आनी दोन म्हणजे ऑफिस आसा दोन पोरवरीक तेंची. सो थंय व्हरून ते कॅश एप्लिकेशन सगळें थंय व्हरून दिताले. आनी हे पयशे व्हरून मागीर हार्ड कॅश व्हरून दिताले तुमी? हय, फक्त हार्ड कॅशूच एक्सेप्ट करताले. आनी ह्यो ज्यो नोटी तुमी व्हरून दिताले ते खंयसर आपयताले तुमकां? तेची पोरवरी दोन ऑफिस आसली, सेक्रेटरिएटानूय ते घेताले. आनी हेतून तुमी लोकांचे पयशे दिला की अजून दिवपाचे? हांवें म्हाजे कडेन जाता तितलें म्हाजें सगळें कितें आसा तें विकून क्लियर केल्या, पण तेंचे कडल्यान म्हाका कांयच कॅश मेळ्ळें ना. एक गजाली म्हाका एक सांगा की आतां पयशे तुमकां जर दिवपाक दिता म्हणटा पळय ते जॉब की पयशे दिता म्हणटा तुमी? ना, पयशे दिता म्हटलें आनी आमी पयशेच मागले त्या जॉबाचे. आतां हांव तांकां एक 24 वरां दिता. म्हाका समज जर तेणी कॅश हाडून दिलें ना जाल्यार हांव कितें म्हाजे कडेन डिटेल प्रूफ आसा ते सगळें घेवन हांव CMA कडेन वयतलें आनी म्हाज्या वांगडा मिडियाय आसतली म्हाका सपोर्ट करपाक. आनी ह्या मॅटरान म्हाका कोणें सांगलेलें ते आनी कोणें म्हाका स्टार्टींग हितूर हाडलेलें त्या मनशाचें सुद्दां नांव हांव एक्सपोज करतलें. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमदार आनी ऑपोजिशन लिडरांकां की हांवें कोणाचे कॅश घेतले ते रिटर्न मेळून दिवपाक म्हाका हेणी मदत करची. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा सिद्धार्थ कांबळी. ब्रेस्तारा साळगांव डबल मर्डर केस जाला. नागवाचो रिचर्ड डिमेलो आनी अभिषेक गुप्ताचो गळो कापून खून जाल्लो. रिचर्ड TMCचो फुडारी ट्रॉजन डिमेलोचो भाव. पुलीस गुन्यांवकारांक सोदतात. मजगतीं शुक्रारा रिचर्ड डिमेलोची स्कूटर थिये रेल्वे स्टेशना लागसार सापडली. गुन्यांवकारान रिचर्ड आनी अभिषेक गुप्ताक मारून रेल्वेंतल्यान पळ काडला CM हंडुभाव. हे प्रकरणाचेर मुख्यमंत्र्यान आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्या. थोडोसो जर नियाळ घेत जाल्यार हे इन्सिडन्सीस कित्याक खातीर जाता आसत आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हणजे
चोरी आनी इलिगलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही ह्याच इन्सिडंट्सा खातीर आमकां हे मायग्रंट्स अशा पद्दतीन मॅक्झिमम हातूंत इनवॉल्व जाल्ल्या सारकें दिसता. तर ते आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन इज मस्ट म्हटलां. आपल्या भागात, आपल्या घरात, आपल्या सायडीक जो कोण मनीस रावता त्या प्रत्येकान जाका घर दिवच्या पयलीं टेनंट व्हेरिफिकेशन करप. ट्रॅकार आसा ताकाय धरतले आनी ती कित्या खातीर जाल्या पळय न्हू हें लोकांच्या लक्षांत रोखडें जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तिच्या बाबतींतूय बी म्हणजे तांकां ऑलरेडी भितर उडयल्या. ताच्या खातीर ताजें लास्ट म्हणजे कॉज कितें हाज्या पर्यंतूय बी म्हणजे ताजे बाकी सगळे ओनर आनी ह्या ताका सगळ्यांक आफून ताची पुराय इन्क्वायरी जी आहा ही जातली. 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आहात आनी आतां कोर्टा फुड्यान प्रोड्यूस करून 14 डेज रिमांडाचेर घेतलेले आसात. आतां म्हणजे डिस्कशन PI कडेन DYSP कडेन जाल्या 14 दिसाचो रिमांड घेतलेला. आमी हे कशेंच खपोवन घेवचे ना. आमी सिरियस आहा, फर्म आहा. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कंटिन्युअसली कालच्यान म्हाका फोन करीत आसा. तशें डिपार्टमेंटाक फोन करेल, रातचो लेट जायसर फोन केला. कितें जालां, कितें अपडेट, लोकल लेवलीचेर सिच्युएशन कशें कितें आहा हे बारक्यान बारीक मायन्युटली ते सगळे म्हाजे कडल्यान अपडेट घेताले. पूण इतलेंच सांगता की हे गोश्टी घडटात ते रॉंग आनी हे कशेंच आमी सोसून घेवचे ना आनी हेचेर स्ट्रिक्ट कारवाई जातली आनी जो कल्प्रीट आहा हेतून ताका डेफिनेटली पनिशमेंट म्हणटा ती डेफिनेटली मेळटली. The Margao JMFC Court, in its order dated 30th October 2025, has acquitted all 22 accused persons in the 2012 Velim Church attack case. The court has observed that the prosecution has failed to prove the identity of any of the accused as being involved in the alleged incident and that there was absolutely no evidence to prove the charges leveled against them. Trial court has observed that there is no evidence on record to show that the injuries were caused by any of the accused. The doctors who examined the injured personnel opined that such injuries could have occurred from a fall on the rough or hard surface and therefore the injuries could not be attributed to the accused. At the initial stage of the trial proceedings itself, the prosecution had sought withdrawal of the case on the ground that the incident in question had occurred as a consequence of public resentment caused by the raid at the residence of the parish priest and subsequent late-night visit of the PSI Kapil Naik and his staffs to the said premises. These circumstances clearly indicate that the genesis of the incident lay in the said police visit, thereby casting serious doubt on the foundation of the prosecution case. Hence, all the accused are acquitted. Mukesh Kumar for Prudent. The Margao JMFC Court has acquitted a Dando Margao resident who was booked by Margao police for being involved in alleged illegal gambling act by accepting matka bets in the public. The court has observed that in the Public Gambling Act the term matka is not defined, hence it cannot be called he was involved in illegal gambling activity. Pointing towards the flaws in the police action, the court has also observed that this did not book any waiter, hence the transaction of public gambling cannot be proved. Hence, the accused is acquitted in the case. This is an order of the JMFC court, but may have impact on several other cases related with illegal matka gambling. Mukesh Kumar for Prudent. गोंय राज्य हे एका हॉस्टेज केलेलो आसा बाय लॉलेसनेस. सो द स्टेट ऑफ गोवा इज हेल्ड हॉस्टेज बाय लॉलेसनेस. अनप्रेसिडेंटेड जरी तो चयल्यार आज ब्रेकडावन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जालेली आसा. आनीक गोंय एक भांगराचें गोंय, देशान जगभर आमची एक आयडेंटिटी आशिल्ली आज ह्याच भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या सरकारान आनी मनशांनी गोंय फ्रॉम बीइंग अ पीसफूल स्टेट आज हे कन्वर्ट करून एक प्लेग्राउंड केलेलो आसा फॉर क्रिमिनल्स, फॉर गँग्स आनी फॉर माफिया. ह्या 18 वर्साच्या जर तर टायम फ्रेमान जर आमी पळयत जाल्यार गोंयान
हायस्ट लँड सेल जालें तुमच्या सरकारान. स्क्रॅप केल्लो रिजनल प्लॅन परत तुम्ही एक्टिवेट केलो आणि तुम्ही गोंयचे जाग्याचे डिलिंग केलें. तुम्ही ब्रोकर जाल्या. आता तुवें गोंयकारांक ब्लेम केले का? तूं सांगता की गोंयकार म्हणतो विकत आसा ताका आपूण कितें करूं. तूं म्हणटा की गोंयकारांनी विकपा जायना आणि तुवें उल्लेख केलो की गोंयकारांच्या फायनान्शियल कंडिशनाक लागून गोंयकार विकता. कोणे केली फायनान्शियल आज गोंयकाराची फायनान्शियल स्टेटस काबार करपाक तुम्ही कारणीभूत. गेडान रवींद्र भवनात PM सूर्यघर आणि PM कुसुम येवजणेचेर जागृताय आणि प्रसिद्धी मोहीम घडोवन हाडली. कार्यावळीक मंत्री गुदिनो वांगडा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार संकल्प आमोणकर आणि आमदार दाजी साळकार हजर आशिल्ले. हांव म्हाजे पंचायतीचे हांगा व्हिडिओ इमेल आसा तेजे तर्फे आनी हांव म्हाजे पंचायतीकूय सांगतलो टू इश्यू डायरेक्टली ऑल पंचायत्स टू स्टार्ट युजिंग सोलर पॉवर आनी तेका जाय जाल्यार आमी स्किमी करून दितले. टोटल टार्गेट बाय 2047 इज 1700 गीगावाट. आणि जर हे सगळे आमचे सक्सेसफुल झाले असतात जाल्यार सबंद भारतांत जी थर्मल पॉवर आसा म्हणजे कोळशे पासून जी पॉवर आमी तयार करता जी आमी आतां वापरता हे जर बंद जातलें जाल्यार प्रत्येकान आपल्या घरा पुरते मर्यादीत रावचें न्हय. प्रत्येकान ताजें प्रशिक्षण घेवचें. इतलेंच त्या बरोबर अवेरनेस कॅम्प्स घेवन गांवांत सरपंचांनी घेवचे, पंचायती घेवचे, टिचरांनी घेवचे, कारण ताची गरज. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. आमी बील आयलें ना तेजे आमी कोर्टाक गेले बिकॉज that is a private land. It is not of the government, no. And government cannot take the land into this. Land cannot be alienated from the Kumdal. I'm certain the code of Kumdal has a certain parameters. आमको केन्ना तो उलयलो ना न्ही. गव्हर्मेंट आमको केन्ना उलयलो ना. आमकां कांय सांगलो ना. ते सांगताय ते रेट सांगताय म्हणल्यार आमी आयकपाचें. आनी आमी तेच ती स्कीम कोणाली BJP गव्हर्मेंटाक मरे. आमी कोर्टाक गेले ती बील हाडलें ती इज कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज नॉट दिस बिकॉज प्रायवेट लँड. तो आतां कितें म्हणटा हो CM आमी कुमदादी मनशांनी बांदपा दिल्ले पयशे घेतले आनी कितें गव्हर्मेंटागे लँडाचेर गव्हर्मेंटागे मनशान पयशे घेतले ते बांदताय ते दोना. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाची 550 वर्सां पुराय जाल्यात. महोत्सवाची तयारी सुरू जाल्या. हाचे विशीं आयोजन समितीच्या सचिवान माहिती दिली. प्रत्येक श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाची 550 वर्सां जातात. ही सार्ध पंचशताब्दी महोत्सव 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मेरेन 10 दीस हांगा चलतलो. ताजी ते सुदारणा दुसरे विस्तारीकरण आनी सौंदर्यीकरण सोबिताये खातीर ती हांगा सगळे जिरमोंडा चलिल्लो श्री रामदेवाच्या मंदिराचो. ताका लागून भितरल्यो ज्यो मुर्ती ज्यो आशिल्ल्यो त्यो दुसरे कडेन हालयिल्ल्यो शास्त्रोक्त विधी चलता. आज त्यो शास्त्रोक्त विधी पूर्ण जाल्यात आनी ते पूर्ण जावन विधिवत स्वाम्याची याची श्री रामदेव राम लक्ष्मण सीता हांची मुर्तीची प्रतिष्ठापना आज दरबाराक केल्या. वीर विठ्ठलाच्या देवळाचे बांदकाम जालां. ताचे 10 तारखेक विधिवत आतां प्रतिष्ठापन जातली. गोंयची पारंपारीक नाटकाची नांदी ज्यो नांदी भारताक खंयच ना ती फक्त गोंयाकच आसता. भायल्यान जे लोक येतात तांकां गोंयची सांस्कृतीक कला पळोवपाक मेळची म्हणून ते गेल्या. गोंयची 17 देवळां जी आतां आसा त्या 17 देवळांच्यो नांद्यो 2 तारखेक 5 वरांचेर जातल्यो. We've had 31 countries and actually uniquely we had 62 countries over the course of the 5 years. We have about 110 people from the services who come and do our race every year and it's our way of trying to give something back to the community from our side. आयर्नमॅन रेसाचे फाटभुंयेर ट्रॅफिकाची वेवस्था केल्ली आसा. रोड क्लोजर and certain diversions in Panjim till
Bambolim, then till the Verna Sharayu junction. So request all the people to adhere to the divergence